नमस्कार. आयच्या या खाशेल्या अपडेटीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. कितें घडलां गोंयांत? खुबश्यो घडामोडी घडल्यात, खुबश्यो घडामोडी घडत आसात. प्रशासनूय आपल्या दृश्टीन कितें कितें करपाचो प्रयत्न करता, पूण खरेंच ह्यो गजाली ऑन ग्रावंड इफेक्टीव आसात काय कितें? गोंयभरच्यान आमचे रिपोर्टर आमकां जॉयन जाल्यात. हांव आमच्या महेश गाडीमार वता, सिनियर रिपोर्टर आमचो, हेल्थाची अपडेट घेवपा खातीर. महेश, कितें आसा आयची हेल्थाची अपडेट? कारण अल्टिमेटली हे सगळे पार्टी बिर्टी करप बरें आहा, पण अल्टिमेटली वास्तव जें आसा तें म्हळ्यार जे नंबर्स आनी ऑन ग्रावंड लोकांक जे भोगची पडटा आनी लोकांच्या मनात जी चिंतेचें वातावरण आसा तें. सो कितें आयकूं येता आज? प्रमोद, आम्ही काल पळयल्या की काल सगळ्यात हायेस्ट रिकवरी आशिल्ली, म्हणजे 111. पूण त्याच्या आदले दीस म्हणजे शेनवारा 108 आमकां पॉझिटिव्ह पेशंट मेळ्ळे. पण आयज मेरेन जर आमी एक्टिव्ह केसीस जर आमचे पळयत जाल्यार ते 818 आसात एज पर बुलेटीन, आणि रिकवरी केसीस जे आसात ते 936 आसात. सो जर आमी पळयत जाल्यार रिकवर्ड केसीस सध्या हायेस्ट आसात एज कम्पेर्ड टू द एक्टिव्ह केसीस. म्हणजे ऑलमोस्ट 118 केसीस आमचे हायेस्ट आसात म्हणजे रिकवर्ड केसीस. सेकंड थिंग, आमी एक गोष्ट आनीक पळयल्या की गव्हर्नमेंट सध्या काल एक सीएमान अपील केल्लो लोकांची शेजाऱ्यांगेर वचूं नाका, कोण कळना कोण कोवीड असिम्टमॅटीक पेशंट आसता, लोक आसता, सो ते लोकांनी वचपाचें ना. पयलीं आमकां स्टार्टींग गव्हर्नमेंट सांगतालो की भिवपाचें म्हणून, भिवन रावपाचें. मागीर सरकारान अशें केलें की जेन्ना पेशंट वाडपाक लागले की आमची इम्युनिटी बरी आसा, लोकांनी भिवपाची गरज ना. तर काल सीएमाचो परतून एक स्टेटमेंट आयलो की लोकांनी शेजाऱ्यांगेर वचप ना, कळना कोण कितें आसा, सो मातशें भिवन रावपाचें. तर लोकूय सध्या कन्फ्यूज जाला की कितें करपाचें तें. आणि सेकंड थिंग, आमी आतां लोकिका जशें सांगलां, जशें आमदार नाल्यार इवन मोर्चे सारखे एरियेन सध्या पार्टी सुरू जाल्या आणि टुरिझम स्टार्ट जाला आसत तरी पूण पार्टी तरी सध्या अलाव ना. तर लॉकडावन जे आमचे जे आसा ते इवन अनलॉक जे कितें केलें पार्टी अलाव ना. सो पार्टी जेन्ना जाता तेन्ना थंय कसलेंच सोशल डिस्टन्सिंग आसना, मास्क ना, कांयच आसना. मागीर त्या लोकांनी थंयच्या बोळा घातलो काल मोरजेच्या, आणि मागीर पुलीस आयले आणि मागीर ती बंद जाली, तशें जालें. सेकंड थिंग, हेल्थाचेरूच हांव उलयतना सांगता की आनी एक खबर सांगता हेल्थाची की काल गव्हर्नमेंटान अशी डिसिजन घेतला की कोवीड केअर सेंटर जे आसता थंय जर कोणाकूय आपल्या मनशाक व्हरून जेवण दिवपाक जाय, घरचें जेवण, जाल्यार ते दिवं शकता. आणि त्या खातीर तांकां भितर वचून मेळचें ना, फक्त टिफिनाचेर नांवां बरोवचें पडटलें कोणाक आनी कितें तें, आनी मागीर थंयसरलो एक अटेंडंट आसता तो घेवन वतलो आनी तें जेवण तेंचें तांकां व्हरून दितलो. थर्ड थिंग म्हणजे आमी ते दिवशी पळयलां की गव्हर्नमेंटान सध्या टेस्टिंग म्हणटा ती एंटीजन टेस्ट सुरू करपाची आसा, जेचो अर्द्या वरान रिजल्ट येतलो, पूण ती अजून स्टार्ट जावंक ना. आनी एक म्हणजे स्टाफ घेवपाचो ठरयला हेल्थ सेक्टराक, म्हणजे नर्सीस जावं, कोवीड केअरा खातीर जे लोक लागतले त्या खातीर गव्हर्नमेंटान सध्या कॉन्ट्रॅक्च्युअल बेसीस स्टाफ घेवपाची एक तयारी चलयल्या. आनी एक आमी पळयला की पुलीस जे फ्रंटलायन आसता तांच्या खातीर आतां गव्हर्नमेंटान सिस्टम काडला की ती म्हणजे कितें जालें की चडशे पुलीस आतां पॉझिटिव्ह जावपाक लागले. ते मागीर आपल्या घरा वतात ड्युटी ऑफ करून, आनी मागीर घरच्यांक कोणाकूय त्रास जावं शकता म्हणून गव्हर्नमेंटान अशें थारायलां की तांकां आयदर तेंच्यांनी एक हॉटेल तांकां गव्हर्नमेंट करून दितलो, हॉटेलांत रावप तेंच्यांनी, नाजाल्यार जे तेंचे पोलीस स्टेशन आसता थंय तरी रावप. ही एक सध्या हे तेंचे तयारी चालू आसा. या महेश, थँक्स अलॉट. म्हाका दोन इशू हातूंत भितर सामके प्रकर्शान जे दिसतात. ते पयली इशू म्हळ्यार लॉकडावन वनाच्या टायमार भियात लॉकडावन वन सोंपतकीर जेन्ना लक्ष आयलें की इकॉनॉमीक परिस्थिती इतली बाबत जाल्या की कोवीड तर आसात आनी त्याच बरोबर इकॉनॉमीक परिस्थिती इतली वायट जाल्या, तेन्ना मागीर भिवपाची गरज ना, हें बरें आसा तें बरें आसा. आनी आतां जेन्ना केसी वयर पावन परिस्थिती हाताभायर वचपाक लागल्या तेन्ना परत लोक कोणाक कित्याक भिनात? म्हाका दिसता हो फाटली 3 म्हयन्यांतलो आमचो जर हो प्रवास पळयलो जाल्यार थर्त भियात, कांयच भिनाकात, आनी आतां कित्याक भिनात तुमी? असो एक विचित्र प्रवास जाला. दुसरी गजाल म्हळ्यार पुलिसांच्या बाबतींत पुलिसाक सांगलां की यू कॅन स्टे इन युअर बॅरेक्स म्हूण, बट आमची जे पुलिसांची बॅरेक्स जे आसा ते आमी सगळ्यांनी पुलीस स्टेशनाचेर पळयल्या, ते इतले ल्हान आसात, थंय खाटी सुद्दां इतली तेंकून आसात. सो पुलीस थंय रावतली कशें? अल्टिमेटली दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन फील्ड. आनी परत येवन जर तांकां सांगलें की तुमी घरा वचनाकात, थंयच तुमच्या बॅरेक्सा भितर रावात म्हूण, तुमी जर ती परिस्थिती पळयली जाल्यार इट इज मोर डेंजरस टू स्टे इन दोज बॅरेक्स. सो मेनी पीपल सो क्लोज टू ईच अदर, स्लिपींग बिसायड ईच अदर.
व्हेरी व्हेरी डेंजरस. सो डेफिनेटली जशें महेशान सांगलां तशें पुलिसेक मोर सिस्टमॅटीक स्ट्रक्चर्ड एक एकोमोडेशन जर सरकारान प्रोवायड करपाक जाल्यार ताजेर भर दिवचो रादर दॅन टेलिंग अवर पुलिसमॅन टू स्टे इन दोज बॅरेक्स. कारण खूब फावटी आमकां पुलिसेक ग्रांटेड धरपाची संवय जाता, पण आज परिस्थिती अशी आहा दे आर वन ऑफ दी मेजर फ्रंटलायन एजन्सी and we cannot behave with them like this. There has to be a proper accommodation if they are doing duty for us on ground. तांकां तशेंच एकोमोडेशन बरें मेळपाची गरज आसा आनी तें दिवप हें म्हाका दिसता सरकाराची जबाबदारी आनी कर्तव्य दोनूय आसा. प्रमोद आणि या आणि महेश. आणि एक खबर म्हणजे आम्ही तरी हेल्थ सेक्युरिटी पीसीक ऐकलेले की एम्ब्युलन्सीस कमी आसा म्हणून. हय देर इज अ क्रंच ऑफ एम्ब्युलन्सीस आणि पेशंटांक व्हरपाक त्रास जाता म्हणजे खूप टायम लागता. सो आम्ही जेन्ना चवकशी केली तेन्ना आमकां कळ्ळें की 7 एम्ब्युलन्सीस जे 108चे आसा ते डेडिकेटेड टू कोविड पेशंटा खातीर व्हरपाक आसता. ते म्हणजे कशें आसता तांकां पीपी सगळे घालचे पडटा, किट ड्रायव्हरांक मागीर ते सॅनिटायज करचे पडटा. सो ताच्या उपरांत गव्हर्मेंटान अशें थारायल्लें की आनीक 7 घालपाचे म्हणून, पूण अजून ते फायनल जावंक ना. पूण आनीक 7 14 मागीर एम्ब्युलन्सीस आसतले जे कोवीड केअर पेशंट जे आहा तांकां हांगाच्यान कोवीड केअर सेंटर नाल्यार हॉस्पिटलान व्हरपाचें काम करतले. या थँक्स अ लॉट महेश. हांव डायरेक्ट आतां विनायक आमऱ्याक दिवचल आनी सांकळे आज मुख्यमंत्र्यांची सुद्दां मिटींग जाली थंय, कारण स्वता मुख्यमंत्री गार्डियन मिनिस्टर म्हूण थंय गेल्ले. विनायक कितें जालें आज आनीक निर्णय कितें जाल्यात मेजर? सर आज सकाळी 10 सुमार सीएमची मीटिंग झाली दिवचल पोलीस स्टेशनात. जसे तुम्ही आता सांगले 3 महिन्याची जी परिस्थिती तुम्ही एका वाक्यान सांगली, पयलीं भियाताले मागीर भियो नाका आणि आता कित्याक भियाना, साधारण तीच परिस्थिती मिटिंगेक दिसून येयली. काही स्ट्रिक्ट एक्शन सीएमान सांगल्या ते हांव थोडक्यान सांगता. तेणे सांगला की पोलिसांक स्ट्रिक्ट एक्शन दिला की जे कोण ग्राउंडार बसतात जावं रश करतात तांकां स्ट्रिक्टली तुम्ही प्रोहिबिट करा. जे कोण रातचे भोंवतात गाडयो घेवन त्यांची स्ट्रिक्ट एक्शन घ्या. जाय पडली गरज पडली एक वेळ तांकां हाडून पोलीस स्टेशनान एक रात दवरल्यार हरकत ना. सेकंडली त्यांनी सांगला की जे बर्थडे पार्टीज आसतली, लग्न आसतले, घरातली जर मंडळी आसा जाल्यार ओके आसा, पण मोस्ट ऑफ द भायल्या लोकांनी थंय वयपाचे अवॉइड करपाचे. आणि तेणे आणि एक पोलिसांचे मातसो फार मारलो की तेणी सांगले की पहिले लॉकडाऊन जे आसले 22 मार्च ते पयलीं 2 लॉकडावनां पोलिसांनी खूप सिरियसली काम केलेले, पण जसे लॉकडाऊन कमी जायत गेले तसे पोलीस रिलॅक्स जावले. हे त्याचे एक स्टेटमेंट असले. आणि एक सीएमान सांगले की पोलिसांनी फायन मारपाक स्टार्ट केली जे कोण मास्क घालिनात जावं सोशल डिस्टन्सिंग पाळिनात तांकां. बट लोक असे आसात की तांकां फायनचे पडोवंक वचोंक ना. 100 रुपया म्हणटात ते रोखडेच दितात आणि परत आपल्याक जाय तेच करतात. सो सीएमान पोलिसांक स्ट्रिक्ट एक्शन दिला की आता तुम्ही फायन मारात, पूण जर परत मनीस तो गावलो तर त्याच्यावर मातशी स्ट्रिक्ट एक्शन घ्या. एक दीस ताका पोलीस स्टेशन बसयल्यार किंवा एक लाठी मारल्यार तांकां काय हरकत ना. आणि एक बरे डिसिजन सांगले की लॉकडाऊना टायमार खूप जण आपले फ्रुट्स म्हणा भाजी घेऊन रस्त्या कुशीक बसताले. तेन्ना मार्केट बंद आसली, शॉप बंद आसली. पण आता परिस्थिती तशी ना. आता सगळे मार्केट चडशी ओपन आसात, शॉप ओपन आसात. सो नो वन इज अलाउड टू सीट बिसाइड द रोड भाजी आणि फ्रुट्स विकपाक. सो जे कितें ते चालू आसा जाल्यार ते म्युनिसिपालिटी एरिया आसतले जाल्यार ते पंच मेंबर आसतले तांकां ऑर्डर दिल्या की त्यांनी ते बेगींतल्या बेगीन बंद करचे. सेकंडली तांणी सांगलें की आता खुबशे लेबर परत गोंयान येवंक लागल्यात काम सोदपाक किंवा कामाच्या निमतान. तर त्यांची कोविड टेस्ट जावप खूप गरजेची आसा आणि त्यांनी होम क्वारंटाईन जावप खूप गरजेचे आसा. तशीच ही जबाबदारी जी आसा त्यांचे जे कॉन्ट्रॅक्टर जे आसात ते तांकां घेवन येतात. ही त्यांची जबाबदारी आहे की त्यांनी त्यांची केअर घेवची आणि त्यांची कोविड टेस्ट करून घेवची आणि तांकां होम क्वारंटाईन दवरचे. एक इश्यू रेज केल्लो हेल्थ ऑफिसरांनी की काही लोक आसा ज्यांच्या हातीर स्टॅम्प आसा तुम्ही होम क्वारंटाईन राहा, पण ते होम क्वारंटाईन रावना. तर त्यांनी तेचेर सांगले की हेल्थ ऑफिसरांनी डेली इन कॉन्टॅक्टान रावंक जाय. जे कोण होम क्वारंटाईन आसा त्यांचो फोन नंबर त्यांच्याकडे आसपाक जाय. डेली त्यांच्या कॉन्टॅक्टान रावंक जाय. आनी इफ स्टील जर कोण होम क्वारंटाईन आसलेलो मनीस भायर भोंवता दिसत तर सोमती केस रजिस्टर्ड केली जाल्यार चलता. इफ सपोज पोलिसांक बी कोण आयकना जाल्यार कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर आणि मामलेदार हांकांय त्यांनी ऑर्डर दिलेली आसा की तुम्ही मातशें लक्ष घाला आणि तुमच्या कडेन ऑथॉरिटीज आसा की फायन मारची जावं स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची. तशेंच आणि एक त्यांनी सांगले की मोस्ट ऑफ द टायम लोकांक अवेअर करा
एक गाडी सोडा स्पेशल की लोकांक अवेअर करची सोशल डिस्टन्सिंग पाळा म्हणून दिसांसून 3 फावटी तरी ती गाडी भोंवपाक जाय अशें सीएम सरांचे म्हणणें आसलें आनी अशें बाकीचे जे नॉर्म्स आसात ते फॉलो करचे अशें सीएम सरान सांगलेलें आसा. दुसरी गजाल म्हटल्यार पेशंट्सच्या बाबतींत जे केसीस आसा कोवीड केसीस ते साखळेन 2 न्यू कोवीड केसीस मेळ्ळेले आसा विड्डे ह्या गांवांत आणि ते दोनूय केसीस म्हणजे हजबंड एंड वायफ आसा पूण ते विड्डे गांवांत आसा. एक बरी गजाल सांगपाची म्हटल्यार फूल बिचोले तालुका धरलेला 8 पेशंट रिकवर जाल्लेले आसा. तितूंतले 6तले जे फॅमिली आसली ती फूल फॅमिली पेशंटा सकट रिकवर जाल्लेली आसा आणि साखळे 4 पेशंट रिकवर जाल्ले आसा. 2 देसाई नगर एक गांवठण आणि एक वरची आई म्हणटा अशें आसा. सध्या टोटल केसीस बिचोलीम तालुक्यान आसा ते 55 केसीस आसा. जरी पेशंट रिकवर जाले 8 तरी नंबर जो आसा तो व्हडलो आसा. लोकांनी काळजी घेवप मेन गरजेची आसा. सीएमान आनी एक बरें स्टेटमेंट केले ते म्हटल्यार आता जे रिकवर जावन पेशंट येतात तांकां सोसायटी एक्सेप्ट करिना तेंच्या कडेन इम्युनिटीन वागना अश्यो गजाली फुड्यान येयल्या तर त्यो वागचे न्हू लोकांनी मातसो विचार करचो अवेअर जावचे आनी रिस्पॉन्स करचो. सर या एब्सल्युटली करेक्ट. खंयच्याच परिस्थिती भितर कोणाचेंच विक्टिमायजेशन जावपाक जायना. हांव फोंड्या वता, विवेक प्रभू आहा म्हजे बरोबर. कांय देवळां आज ओपन जावपाक लागलीं. SOPs खरेंच फॉलो जाता काय कितें आनी लोक येतात काय कितें? विवेक, फोंडेची अपडेट कितें? सध्या जी पळय तुवें देवळाची गजाल म्हणल्या पळय न्ही ती म्हाका दिसता काल देवस्थानांची अध्यक्ष त्यांची मिटींग जाली आणि काही देवळाच्या अध्यक्षांनी आपापले मागणी मांडली थंय जशी की कोवळ्या शांतादुर्गा देवस्थान आहा तांणी आयच्यान देवूळ सुरू करपाचे तेंच्यांनी हें केल्लें आसा. डिमांड तेंचो पास जाल्लो आसा. प्लस महालक्ष्मी देवूळ आसा तें फाल्यांच्यान सुरू जातलें लोकांक लागून आणि जी रामनाथी जावं मंगेशी आणि म्हालसा देवूळ आहा तेंच्यांनी म्हाका दिसता श्रावणा उपरांतूच देवळां ओपन करपाची ठरयिल्ली आसा आणि ही देवळां जेन्ना ओपन केल्या तेन्ना म्हाका दिसता तेंच्यांनी सगळो SOP जो आहा तो सगळो मेंटेन केल्लो आहा. म्हणल्यार आयज सकाळच्यान जेन्ना शांतादुर्गा देवस्थान ओपन केलें तेन्ना जवळ जवळ म्हाका दिसता मॉर्निंग सेशनाकूच जवळ जवळ 50-60 लोकांनी येवन कोवळ्या शांतादुर्गेचें दर्शन घेतलें आणि ह्या सगळें वेवस्थीत म्हणल्यार एट अ टायम 15 लोकूच भितर येतले जावं प्रसादाक लोकांक थंय बसोंक मेळचें ना. मंदिराच्या भितर टेंपला भितर तांकां बसपाक मेळचें ना. फक्त येवपाचें, फेरे मारूंक मेळचें ना, दर्शन घेवपाचें, फुलां घेवन येवपाचें मेळचें ना. अशें तरेचो SOP सगळो मेंटेन केल्लो आसा आणि फक्त येवपाचें, दर्शन घेवपाचें आणि भायर वचपाचें. तशेंच आरती वेळार लोकांक भितर रावंक मेळचें ना. जावं पंचमीक जी पालखी जातली त्या पालखेकूय लोकांचो आसपाव आसचो ना. ह्या तरेन सगळो SOP हें करून हें सगळें मेंटेन केल्लें आसा प्रमोद. दुसरी गजाल हांव येता म्हणटा ती अरावंड कोवीड केसीस ज्यो आतां फोंड्याक कांय केसी नाशिल्ल्यो म्हणटाले आमी फाटल्या दिसांनी पण जेन्ना मेळ्ळ्यो तेन्नाच भरपूर केसी मेळ्ळ्यो आनी त्यो पुलीस स्टेशनारूच मेळ्ळ्यो. जवळ जवळ आयच्या तारखेक 30 वयर पुलीस हे कोवीड पॉझिटिव्ह जाल्ले आसा. तेंचे आतां सेकंड टेस्ट आतां आयच्यान सुरू जाल्ली आसा. दुसरी गजाल म्हणल्यार पुलिसा बरोबर आयज वाडी तळावली गांवांत अशें जाल्लें आसा की एक हॉस्पिटलान जो स्टाफ आसलो फोंडा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ती एक बायल मनीस जेन्ना पॉझिटिव्ह मेळ्ळी तेन्ना ती वाडी तळावली गांवाची आणि ती आषाढी एकादशीच्या थंय जे गांवांत देवूळ आसा त्या देवळान ती गेल्ली. सो ती काही लोकां कडेन संपर्कान आयिल्ली. सो वाडी तळावली गांवांनी अशें भयावीत वातावरण जाल्लें आणि जवळ जवळ आयज 60 वयर लोक वाडी तळावलीच्यान आयज टेस्ट करपाक गेल्ले आहा. तेंचो रिपोर्ट एक फाल्यां सकाळी पर्यंत येतलो प्रमोद. तिसरी गजाल म्हणल्यार आयज एक मिटींग जाली हांगा फोंडा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान. तितून हेल्थ मिनिस्टर भलायकी मंत्री आमगेले विश्वजीत राणे, पिळवडचे आमदार, तशेंच आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर गोविंद गावडे आणि फोंडेचे आमदार आशिल्ले. सो सगळ्या गजालीचेर आयज डिसिजन जालें की ह्यो कोवीड पासून लोकांक कशें अवेरनेस करपाचें, मास्क घालपाचें टायम टू टायम आणि केसीस कशा पद्दतीन हँडल करपाचें हेचेर चर्चा जाली. जावं गव्हर्मेंट कितें करूंक सोदता, जावं कितें मशिनरी आज विकत घेवपाचे प्रोसेसान आसा आणि कशा पद्दतीन कोवीड हो प्रसंग आसा गोंयचेर येयल्लो आहा तो कशा प्रमाणे कमी करचो हेचेरूय चर्चा जाली. त्याच बरोबर गोविंद गावडे आयज सकाळी GEC कॉलेजीन वचोन एक हॉस्टेल 5 हें नव्यानूच बांदलेलें हॉस्टेल आसा तेजी पाहणी करपाक गेल्लो आणि तांणी अशें मिडियाक स्टेटमेंट केलो की एक मिनी कोवीड केअर सेंटर, ट्रीटमेंट सेंटर ह्या हॉस्टेलान करपाक सोदता तो. कारण
जो लोड ESI सेंटर मडगांव हाचेर येता तेजो मातसो लोड कमी करून जावं हांगासर जावं एक कमी सिम्पटमाचे मायनर सिम्पटम्स आसलेले कोविड पेशंट समज जर हांगा ट्रीट करपाक जाले जाल्यार तो एक बरो एक उपाय जातलो गोंयचेर, कारण हे कोविड पेशंट आहा ते वाडत चल्लेले आसता. दुसरी गजाल आयज आमी म्हणले की वाडीत रावली जे 3 पेशंट मेळ्ळे आणि त्या उपरांत एक 2 पेशंट आशिल्ले तांकां व्हरपाक 108 नाशिल्ली. उदक महेशान सांगलें की एम्ब्युलन्स भरपूर कमी आसा. तेजेरूय आमी विश्वजिताक विचारलें एका मिनिस्टराक की आयज पेशंट रडटात की आमकां व्हरात एकदांचे, पण 108 नाशिल्ल्या कारणान 5-5 वरां ते तशेंच उरलेले आसा घरा कडेन. बरी एक गजाल जाली आयज. एक 5 म्हयन्याची चेडूं आनी एक बायल मनीस अजूनय रडटा. जर तिजो घोव शिरोडा हॉस्पिटलान ट्रिटमेंटाक आसा पॉझिटिव्ह आनी तिजी चेडूं 5 म्हयन्याची आनी ती आवय दोगी जाणां पॉझिटिव्ह सांपडले आसा, पण 12 पर्यंत तांकां आयज 108 नाशिल्ली. आमी विश्वजिताक जेन्ना विचारलें पावलो ना गाडयो कमी आसा, पण फोंडेच्या आमदारान एक सजेशन दिल्लें आसा गव्हर्मेंटाक की तुमकां समज जर 108 तुमी आनीक दितलेच म्हणटा, पण त्याच बरोबर आतां सद्याच्यो गव्हर्मेंटाच्यो गाडयो आहा ज्योच्यो तुमी इलेक्शनाक तुमी वापरता गाडयो मेळ्ळ्यो त्यो गाडयो तुमी हाडटात आनी इलेक्शन पर्पजाक वापरतात, त्यो गाडयो तुमी हाडच्यो आनी एटलिस्ट पेशंटाक घरा कडेन ना वरचे पर्यंत तांकां हॉस्पिटलान तरी व्हरोन पावोवपाची सोय तुमी करची म्हणून. त्या कारण एटलिस्ट घरा कडेन तरी ते पॅनीक सिच्युएशन आसपाना, एटलिस्ट हॉस्पिटलान तरी पावतले. ह्यो गजाली आयज जाल्ल्यो आसा. फाटल्या दिसांनी आमी म्हणलेले PI पॉझिटिव्ह मेळ्ळा म्हणून फोंड्या पुलिसांनी. त्या संपर्कान फोंडेचे 2 कावन्सिलरूय ताका कॉन्टेक्टान आयिल्ले, पण तांचो रिपोर्ट आयज नेगेटिव्ह आयिल्लो आसा प्रमोद. येस, थँक्स अ लॉट विवेक. हांव वास्को वतां. विक्रम आसा आमचे बरोबर. विक्रम, वास्को सद्या सदांच घडामोडी आसातच, आयची कितें? सर सद्याक तरी वास्कोन सिच्युएशन म्हणजे इज नॉट व्हेरी वेलकम, नॉट व्हेरी प्रॉमिसिंग. अशें हालत जाले आमची सद्याक की आउट ऑफ द 7 डेथ्स 3 वर फ्रॉम वास्को, आणि जो हाली काल जो एक्सपायर जाला पास्कॉल डिसूजा, ही इज द फर्स्ट इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह इन द स्टेट हू हॅज सकम टू कोविड. सो हांगा सद्याक सिच्युएशन अशें जालें सर, आयज एक बरी न्यूज इतलेच दिसांनी आमकां आयकूंक येता की जो मांगूर कंटेनमेंट झोन जो आमी इशू मुद्दो मांडलो गव्हर्मेंटा कडेन, जे आमी आमचे मिडियमांतल्यान डेली एक्सप्रेस करताय, तांकां आयज एक खंय तरी रिलीफ मेळ्ळा की थंय एक मास टेस्टिंग जातली, एंटीबॉडी टेस्टिंग जातली. जे कोण नेगेटिव्ह आहा, म्हणजे लास्ट टायम जेन्ना डेप्युटी कलेक्टर गेल्लो थोड्या लोकांनी आपली लिस्ट दिल्ले, प्रत्यक्ष 138 फॅमिलीचे लोकांनी नांवां दिल्लीं की आमी जरी नेगेटिव्ह आसा जाल्यार वी हॅव टू गो. आतां जाला कितें सर, जे कंटेनमेंट झोन जाता ना, फॉर एक्झाम्पल जुवारी नगर काल एक मोठो बोवाळ पडलो, तांचें म्हणणें आसा की तें टेस्टिंगूच जायना. आतां मांगोलाचे लोक म्हणटा आमचेंय टेस्टिंग जायना. सो जेन्ना टेस्टिंग जायना आनी मनीस भितर उरता, ताका खंय भायर सरूंक मेळना, सो दॅट इन्क्रिजीस द फ्रस्ट्रेशन. दुसरी गजाल म्हणटा ती सर, जेन्ना आमी काल पास्कॉल डिसोजाच्या मरणाक जेन्ना गेल्ले थंय, जेन्ना आमकां फिलीप ताजो व्हडलो भाव जेन्ना धाकटो भाव जेन्ना फिलीप मेळ्ळो, सो ताणें जें सांगलें की इट वॉज बिकॉज ऑफ वन मिस्टेक. ताका दिसता की तें कावन्सील मिटिंगेक थंय गेल्ले कडेन ताका एखादी व्हायरस लागला आसतलो, आनी इन सो क्विक टायम ही वॉज नॉट देर. पूण ताणें आयज सांगला, अँड तो सांगता सर की जे आतां कोवीड हॉस्पिटल आसा, इट इज इज पर्सनल एक्सपिरियन्स. ताणें भावान ताका पर्सनली फोन करून सांगला की जे कोवीड सेंटर आसा, म्हणजे वेदर इट इज MPT कोवीड सेंटर ऑर ES हॉस्पिटल, तांकां टायम टू टायम खावपाक कांयच मेळना. तांकां च्या टायमार येना, तांचें जेवण टायमार येना, तांकां उदकाक सुद्दां गरम उदकाक भायर वचचो पडटा. जावं तांकां प्रत्यक्ष जे मनीस आतां जे कोण पॉझिटिव्ह जाता, जस्ट बिफोर ही गेट्स पॉझिटिव्ह, तो म्हणजे खावन पिवन घरा कडेन रावलेलो मनीस आसता, पूण जेन्ना थंय हॉस्पिटलान वता, द क्वॉलिटी ऑफ द फूड इज नॉट ऑल दॅट गूड. टायम टू टायम तांकां कांयच मेळना, देर इज नोबडी टू अटेंड, द टॉयलेट्स आर डर्टी. सो तांच्यांनी कितें मागणी केल्या सर की आपलो आतां भाव गेलो, आय कॅनॉट डू मच अबाउट इट, आपलो भाव ऑलरेडी गेलो, पूण दुसरे लोकांनी तसो सफर जावचो न्ही. गव्हर्मेंटा कडेन जे फंड आसा तांच्यांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर घालचे पेक्षा, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट घेवचे पेक्षा, एज ऑफ नाव तांच्यांनी हे सेंटरांचेर हे करचे, तांच्या जेवणाचेर हे करचे. आनी कितें कशें आसता सर, आतां थोडे लोक कितें आसता, जे गरीब आसता ते खंय बाबडे कशें जेवन खावन चल्ले, पूण जे थोड्या लोकांक पयशे आसता बट दे कॅनॉट डू एनीथींग, दे कॅनॉट गो टू प्रायव्हेट हॉस्पिटल तांकां कोण घेवचो ना भितर. सो दे हॅव टू कंपल्सरीली गो देर. तांचें म्हणणें आसा की थोडे लोकांक एक ऑप्शन असो आसचो की एक प्रायव्हेट हॉस्पिटल जावं अशें तशें तरी ऑप्शन करचें, जावं कोणाक जेवणा खाणाक जे फॅसिलिटी ते सारकी करून घेवची. कित्याक मेनी पीपल आर सफरींग. जेन्ना आमी थोडे हांगाय जे रिकवर जावन गेल्ले MPT, तांकां सुद्दां जेन्ना विचारलें, तांचें म्हणणें तेंच आशिल्लें सर की तांकां उदक सुद्दां घेवपाक भायर वचचें पडटा. सो द बेसीक इश्यू इज अशें जावंक जायना फाल्यां की
इवन इफ यू गेट पॉझिटिव्ह वचून आपली हालत वायट जातली म्हणून ताणें वचचे पयलीं जावं लिपून जावं कितें अशें जावंक जायना अशें ताचें म्हणणें आसा. या थँक्स अ लॉट विक्रम फॉर दॅट अपडेट. हांव कल्पेशा म्हऱ्या वता 70चे अपडेट. कल्पेश कितें आहा 70 वाळपय? येस सर, 70ची गजाल सांगपाचें म्हटल्यार सर बरेचशे पेशंट रिकवर जावन आयले आसा घरा, पण तरी आसतना आयज 70 जो आंकडो आसा तो 9चेर पावलो आसा. 9 पेशंट आसा. आणि आयज हेल्थ मिनिस्टरान वाळपय एक मिटींग घेतली. त्या मिटिंगेक फायराचे ऑफिसर्स असले, PI, डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार आणि वाळपय म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सन असले. सो तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दितना ताणें सांगले की जो मेरेन वॅक्सिन येना तो मेरेन आमची काळजी आमकांच घेवपाची गरज आसा म्हणून सांगलें. आणि डेप्युटी कलेक्टराक इन्स्ट्रक्शन दिवन 2 अवेरनेस व्हेकल अरेंज केला. एक वन इज फॉर वाळपय कॉन्स्टिट्युन्सी आणि वन इज फॉर पर्य कॉन्स्टिट्युन्सी. जो गाडयो वचून लावडस्पीकर लावन अवेरनेस करतले. आणि तेंच्यांनी कांय अश्यो गजाली सांगल्या की स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेंटेशन ऑफ गायडलायन ऑफ कोविड-19 म्हणून सांगला फाल्यांच्यान. म्हटल्यार जे लोक मास्क घालिना आणि कितें करिना तेंचेर सारकी स्ट्रिक्ट एक्शन घेतली वयतली म्हणून सांगला. मागीर तेंच्यांनी प्लाझ्मा थेरपीचे उलयतना सांगले की तेंच्यांनी केरळाच्या हेल्थ मिनिस्टराक कॉन्टॅक्ट केलो आणि तेंच्यांनी थंयच्यानी इनपुट्स दिले की ड्यू टू प्लाझ्मा थेरपी जवळ जवळ 10 लोकांचो जीव वाचलो म्हणून. ताका लागून जंय जंय जाय थंयसर प्लाझ्मा थेरपी हांगासर करतले म्हणून सांगला. शॉपवाल्यांच्या बाबतींत सांगले की जो शॉपवालो इन्स्ट्रक्शन दिवन पासून जो आपल्या शॉपार जो सोशल डिस्टन्स मेंटेन करना तांची लायसन्स आसा ती डायरेक्ट कॅन्सल करतले म्हणून सांगला. कोविड एम्ब्युलन्स फॉर पर्याय एंड वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सी तेंच्यांनी सांगले की सेपरेट आपण कोविड एम्ब्युलन्स अरेंज करतलो म्हणून सांगला. आणि एक घोडेमळ जो कंटेनमेंट झोन आसलो तांकां एक मातसो रिलीफ मेळपाची म्हणजे तांकां आयज कितें तरी एक बरी न्यूज मेळपाची आसा. अजून मेरेन सांगपाक शकना हांव की तेंचे रिलीज केला तांकां काय करूंक ना, पण आयज लेट आफ्टरनून एक बरी गजाल तांकां एक मेळपाची आसा. या थँक्स अ लॉट कल्पेश. हांव मडगांव वता. सावयो आसा. सावयो कितें आहा मडगांव आनी साश्टीचे अपडेट? मडगांव सर मोठी जंगलात ऑलमोस्ट मोर दॅन 300 इन मोर हेजे कोविडाचे टेस्ट जाल्यात आणि रिझल्ट मागीर मेळटलो. तशेंच सर 2 केसीस न्यू लोटले मेळल्यात. एक तो एक्स पंच आणि एक तो कामदार हूंय आमचे बेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेटीन कामां वयतालो. सो तेकाय मेळ्ळें. तशेंच सर कुंकोली बी केसीस जाले. कुंकोली पयलीं 2 म्युनिसिपालिटी वर्कर्स मेळ्ळे, मागीर आनी 2 म्युनिसिपालिटी वर्कर्स जाले आणि मागीर तेंची 2 फॅमिली मेंबर्स तांकां मेळ्ळे सर. सो आतां वेनिसडे कुंकोली थिंगासर जायत्या लोकांचे टेस्ट जावपाचे आहा त्या वाड्यार. जे लोकां त्या वाड्यार फॅमिली रावताली जी म्युनिसिपालिटीन काम करताली ते एरियान. सर आनी एक इम्पॉर्टंट हें सांगपाक सोदतालो हांव की 8 एप्रिलाचे एक भुरगो फ्रॉम बोड्डा हे एक्सपायर्ड ऑन शिप. एक्सपायर्ड ऑन शिप सर म्हणजे ताका कितें तरी तोंडी जाल्ली आणि तो रुमा भितर आसतना सडनली तो मेल म्हूण न्यूज येयलो. म्हणजे ही हॅड हार्ट अटॅक आणि थंयसान ताका शिपींग कंपनीन ताका ती बॉडी तेंची पयर आतां 1 तारखेर दिल्ली धाडली. दिल्ली धाडली तेन्ना सर तेणी तांकां ते फॅमिलीक तांचो पडतो काशांव आमी काशांव ते बॉडी ते काशांवाचो फोटो धाडलेलो आणि त्या प्रमाणे ती बॉडी दिल्ली पावली. तर दिल्लीसान ती बॉडी येयली न्हू तांकां काशांव तो डिफरंट काशांव येयलो. सो आतां ते फॅमिली मध्ये जायते आहा ते म्हणटा कितें की तसो तो दिल्लीसान तो रिपोर्ट तेणी धाडला ते म्हणटा तो ही इज अ कोविड पेशंट. सो जेन्ना ती बॉडी फ्रॉम युकेसान दिल्ली वचपा भायर सरली तेन्ना कंपनीन तांकां सांगलेलें दॅट ही इज ओनली a patient who had died of heart attack and some influenza flu. So suddenly, sir, when they applied that it was a COVID patient, so त्यांना सर any family किती केले they were completely disturbed. त्यांनी ती बॉडी ओपन करूंक ना आणि समती सिमेंटीन वयले आनी पुल्ली हें करून. सो सडनली तांकां मागीर तें स्ट्रायक जालें कित्याक जो तेणें पळय कॉफीन धाडलेलो तेजेर ताका तेंचें तोंड भितरल्यान दिश्टी पडपा म्हणजे ग्लास घातलेलो म्हणजे फॅमिलीन ते ओपन करपाक गरज ना अशें म्हणून. पूण आतां पळय तेणी पळय जो कशांव पुरला तो कशांव कंप्लिटली डिफरंट. सो आयज सर तेणी ते फॅमिलीन ते कलेक्टराक आयज आमचे सावथ गोवा कलेक्टराक लेटर करून तेंचे लागीं मागलां की ती बॉडी आमकां जो कशांव पळय पुरलेलो तो पत्तो उचपून पळोवपाक दी बाबा तो खरें तो आमचो ग्लेन पेरेरा वो तो आनी कोण तो. सो हेजेर सर आतां फाल्यां डिसिजन जातलें ऑलरेडी. इंट्रस्टिंग. मागीर लोकांनी लक्षांत घेवपा जाय काशांव जो UK सावन आयलो हो वेगळो काशांव आनी जो दिल्ली सावन गोंयाक पावलो तो वेगळो काशांव आनी जो दिल्ली सावन गोंयाक पावलो ताजेर कोवीड पॉझिटिव्ह म्हूण मारिल्लें आशिल्लें. सो आज जेन्ना हें एप्लिकेशन जालां टू एक्झ्यूम द बॉडी
इट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग, कारण जर जी बॉडी थंय बरी केल्या ती बॉडी जर कोवीड पॉझिटिव्ह आसत जाल्यार ती एक्झ्यूम करपाचें प्रोसिजर कितें आनी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स कितें, म्हाका दिसता हेंय सरकाराक पळोवचें पडटलें आनी त्या दृश्टींतल्यान निर्णय घेवचो पडटलो. करेक्ट सर? इम्पॉर्टंट सर म्हणजे फॅमिली कितें आहा न्हू ते एप्रिहेन्शन न्हू की गोडे तेणी डेली सावन आनी कोणा तरी धाडला आसलो ते काशान. एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली दॅट Yeah, एप्रिहेन्शन इज कम्प्लिटली रायट. बट जर दिल्ली सावन जर बॉडी जर दुसरी आयल्या आनी तिची जर तुगेले बरियल जाला जाल्यार आनी ती बॉडी जर कोवीड पॉझिटिव्ह आसा जाल्यार आज ती एक्झ्यूम करतना ताका वेगळे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करचे पडटले. आय थिंक दॅट इज वील सी वॉट हॅपन्स, वील कीप यू अपडेटेड. हांव म्हापश्या वता लास्ट. श्याम सुंदर फडटे आहा म्हजे बरोबर. म्हापशेची अपडेट कितें श्याम? प्रमोद, म्हापश्याची हे पयलीं जाल्यार कुंकणनगर जाल्या उपरांत ते रिकवर जाले. पीर नायक म्हणटा तोय रिकवर जालो आनी सध्या काल थिवेन एक पेशंट मेळ्ळा. तेचे पेशंटाचे ते फॅमिली आहा तांकांय टेस्ट केल्ले आहा. तशेंच आयज म्हापश्यां मायकल लोबो मिनिस्टर हेंच्या मिटींग घेतली हे घेवपाक लागून. तेन्ना सातूय कॉन्स्टिट्युएन्सीचे 2 आमदार नासले, बाकी 4 आमदार आसले. रोहन खंवटे आनी जय सळकर हे दोगूय आमदार नासले, बाकीचे सगळे आमदार आसले. आनी ते हितून सगळे पुलीस आनी हेच्या कडल्यान डॉक्टरा कडल्यान सगळ्यांनी आढावो घेता आसतना तेंच्यांनी फुडें कितें हे करचें कंट्रोल हाडपाक लागून हेचेर भासाभास आसताली. आनी पयलीं जेन्ना सुरवातीक लॉकडावन आसलें तेन्ना पुलीस जशे सगळे अवेरनेस करताले, रिकॉर्डिंग म्हणटाले, ते भशेन परत प्रत्येक पंचायतींनी हे करचें, प्रत्येक पंचायतीक सांगचें आनी तेंच्यांनी रिक्षा घेवन लावडस्पीकर घेवन सगळ्याक अवेरनेस करचो आनी मास्क बांदचे आनी सेल्फ डिस्टन्स हे करचें अशें एक हे घेतला. दुसरें थोड्या गांवांनी असो भंय जाल्लो आहा की शिवोलेत मार्केट आहा पळय ते भायल्यान तेंच्यांनी मार्केटान येवपाक पंचायतीन आनी काल पुलिसांनी घेवन तांकां थोड्यांक गर्दी जाता म्हणून तांकां कंट्रोलान हाडल्या. दुसरी एक गजाल, कालूच एक व्हिडिओ व्हायरल जाला पार्टेचो. थंय आमदार एकल्यान टिकलो आनी नॉर्थ गोवा बीजेपीचो आनी कावन्सिलर तो पार्टेक आसलो. तर आमी आयज जेन्ना त्या एका आमदाराक विचारलें की तुमी पार्टेक, तो म्हणलो आपणाक इन्विटेशन आसलें म्हणून आपूण गेलो, 5 मिनटांनी गेलो आनी आपूण रिटर्न येयलो आनी कोणें ऑर्गनायज केलें काय ते आपणाक कांय खबर ना म्हणून. दुसरी प्रमोद, पेडण्यान सध्या पेशंट वाडतूच आसा आनी थंय असो एक भंय कसो जाल्लो आहा सगळ्या लोकां मदीं. कित्याक वजरेन पयलीं 2 जाले, मागीर 3 जाले, 3 जाल्या उपरांत 5 जाले, 5 जाल्या उपरांत आतां 10 जाले. मागीर थंय जाल्या उपरांत मागीर वजरे जाल्या उपरांत पालयां 1 जालो, कोरगांवां 2 जाले, आसापुरा 1 जालो, विर्नोड्या 1 जालो, मांद्रे 2 जाले. अशें करून पेशंट वाडत आहा आनी थंय सामको त्या लोकां मदीं भंय पडला. या करेक्ट. थँक्स अ लॉट फडटे. म्हाका एकच दिसता म्हणजे वेळ सारको सोंपला, पण जेन्ना सरकार सांगता की शेजाऱ्यागेर बर्थडे पार्टेक वचनाका म्हणून, तेन्ना आमदारान कोणाची इन्विटेशनाचेर फार्म हावस पार्टेक वचप कितली बरोबर आनी आपूण जें सांगता तें सरकार वागता काय कितें, हो सगळ्यांत व्हडलो प्रश्न आसा. हांव इतल्याचेर थांबतां, म्हजो वेळ सारको सोंपला. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.